आता बायलांचो बसीतलो प्रवास हाफ तिकेटीचेर येवन थारतलो। हय, तुम्ही सारके आयकले। आता बसींनी बायलांची तिकेट जातली हाफ। दर दिसाक कितलीशीच बायलां बसींतल्यान प्रवास करतना दिसतात आणि तांचो खर्च वाटावपाक बायलांक आता बसीचे तिकेटीत 50% सूट दिवपाचो मसुदो तयार जाला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। खाजगी मळार काम करपी बायलांक हाफ तिकेट दिवपाचो प्रस्ताव वित्त खात्या कडेन धाडला। ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा। हे येवजणे खातीर वित्त खात्या कडल्यान अतिरिक्त 40 कोटी रुपयांची तजवीज करपाची मागणी केल्या, अशी माहिती कदम येरादारी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान दिली। गोंयांत खाजगी मळार काम करपी तरणाटी चली आनी बायलांक म्हजी बस येवजणे वरवीं बस येरादारीत 50% सूट मेळटली, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हजी बस हे सुधारित येवजणेच्या उक्तावणा वेळार केल्ली। पूण मुख्यमंत्र्यान केल्ले हे घोषणेक 1 म्हयनो मायज जालो, तरी आजून मेरेन ही येवजण अस्तित्वात येवंक ना। फक्त खाजगी मळार काम करपी बायलांकूच न्हय, जाल्यार एप्रेंटिसशीप करपी तशेंच गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळात काम करपी बायलांक हाफ तिकेटीचो लाव दिवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो। मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण कदंब येरादारी महामंडळान ह्या प्रस्तावाचो मसुदो तयार करपाची प्रक्रिया चालीक लायिल्ली। ही येवजण अस्तित्वात केन्ना येतली असो प्रश्न कदंब येरादारी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक विचारले तेन्ना तांणी सांगले, 50% सूट दिवपाचो मसुदो तयार जाला आनी येरादारी खात्यान तो मान्यताये खातीर वित्त खात्या कडेन धाडला। हो मसुदो सध्या वित्त खात्या कडेन आसा आनी आजून मेरेन ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळूंक ना। ह्या मसुद्याची प्रक्रिया खंय पावल्या हें जाणून घेवपा खातीर आमी फाटपुरवण करतात। येता त्या सोमार आमी परतून ह्या मसुद्या विशीं वित्त खात्या कडेन चौकशी करपाचे आसात। ही येवजण चालीक लावपा खातीर ह्या अर्थीक वर्सांत आमी वित्त खात्या कडल्यान 170 कोटी रुपयांची अर्थीक तजवीज करपाची मागणी केल्या। सध्या कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी हेर खर्च धरून कदंब येरादारी महामंडळाक 130 कोटी रुपया वर्साक खर्च येता। देखून ही येवजण चालीक लावपा खातीर आमी अतिरिक्त 40 कोटी रुपया मंजूर करपाक सांगला, अशी माहिती अधिकाऱ्यान दिली। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आनी www.bangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।